Mini gas is here. हय पुरो बरे हा. बरे कटिंग केल्या पळय. काय बरो रॅप केला पळय बांगडो. हे मात फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स करता गायज हांव. सो गाईज आमचे कुकिंग करपाचे सगळे सामान येयल्लेले आसा पळय. हे 4 सिलिंडर आणि पळय ही एक गॅस. तुमका गॅस हांव अनबॉक्स करून दाखयता पळय. हय सो गाईज आमची मिनी गॅस येयल्लेली आसा ही पळय. आता तुमका अनबॉक्स करून दाखयता. या क्लीन आता. हय ही आमची गॅस पळय दिसता मला. हय पळय ही आमची गॅस. पळयला हो आमचो सिलिंडर. हे सिलिंडरा कशें धरपाचे हितून भितून घालपाचो आणि जालो. सिलिंडर लॉक जालो. पळयला हो आता आमचो मिनी स्टोव. हो सिलिंडर ही गॅस बर्नर. हेच्या वयर कितें दवरपाचें आनी कितें फ्राय करपाचें कितें जाय तें तुमकां कूक करपाचें. पळय आता आमी हे घेवन वयता आउटडोर. हे पळय हे घेवन आता आमी वयता आउटडोर कुकिंग करपाक. या मू आमी आ या काय नाका गो. 12 कित्याक वाजल्या तर. चल या तर रेडी जा. चल फटाफट चल. सो गायज चला आम्ही आमची रेसिपी स्टार्ट करूया. हांवें घेतला हांगासर टमाट 3 टमाट, कांदे, जिंजर, गार्लीक आनी ओली कोथंबीर. ही पयली कितें करता सांग धुवन घेता आनी बरी कट करून घेता. सो गायज हे पळय आता म्हाजे सगळे इन्ग्रेडियंट्स कट करून जाल्लेले आसा. जिंजर, गार्लीक, ऑनियन, टमॅटो आनी ही कितें सांग फेवरेट म्हाजी आमटाण. ही न्हू म्हाका चडूच घालपाक जाय. बरें लागता आमट तीख गोड. आनी ही कोरिएंडर आनी चिलीज कट करून घेतला. आता न्हू एका मिक्सराक लावपाक जाय आनी तेच्या पयलीं न्हू हेतूर आनीकूय इन्ग्रेडियंट ऍड करपाक जाय. ते कितें ते पळयात तुमी. हांवें आतां हे सगळे मिक्सर जारान घातलेले आसा. आता हांव हेतूर घालता कोरिएंडर, पळय रेड चिली पावडर, ह्यो जावन आसा सुहानाचो शाही गरम मसाला. आनी आता हांव लास्टाक कितें ऍड करतले ते पळयात तुमी. हे पळय लास्टाक हांव आतां ऍड करता शुगर. सो गायज हेतूर आता हांवें लास्टाक कितें घातला सांग 1 चमचो शुगर आनी 1 चमचो मीठ. कळ्ळें तुमकां. हे जाल्लेले आसा. हे आतां हांव सद्या वांटून घेता. उदीक घालप ना जाल्यार मातशें घालप कित्याक की हे दाटूच वाडपाक जाय. पातळ जावंक जायना मागीर ते भरपाक त्रास जाता. आनी आमटान घालपाक मात विसरूं नाका. जशें हांव आतां विसरलें तशें. आतां म्हाका याद येयलें की हेतूर आमटान घालूंक जाय म्हणून. ही पायन घातलेली आसा. ह्यो तर मेन इन्ग्रेडियंट. कित्याक सांग आमी विनिगर काय घालिना न्हू. विनिगर म्हाका सूट जायना. एलर्जी आसा त्या खातीर हांवें आमटान घातला. आनी तुमी जाय जाल्यार हेतूर लिंबूय घालूं शकता. कितें चुकला बी जाल्यार म्हाका सांगात प्लीज. कित्याक की हांव नेवे शेफ आसा हांगासर. ह्यो बांगडो न्हू हांव डेली करता. पूण म्हाजो न्हू ह्यो बांगडो सगळ्यांक आवडटा. पूण थोड्यांचें अशें आसता न्हू हे आनी कितें केलां हेणी. सारकें न्हू. सो गायज पळयात म्हाजो ह्यो मसालो न्हू सारको रेडी जाल्लो आसा. कितलो टेस्टी दिसता न्हू पळोवपाक. असो दिसता खांक कसो आनी बरो टेस्ट सारको आमट गोड तीख यम्मी. सो गायज आमी आतां वयता म्हापशा मेमो हाडपाक. आनी तुमी आयज पळोवंक शकता आयज पावस ना काय ना पूण खुबूच वत आसा. आनी आतां वाजल्या दनपारची 3 आनी थंयसर आमकां मेमो गावल्या पुरो म्हणून मागता. मेळोंक ना जाल्यार टायटाय फीश. सो गायज आयज आमी बेतीन वचोंक ना नुस्तें हाडपाक. आयज आमी येयला म्हापसा फीश मार्केटान. हे पळय
आयज हांगासर गर्दी काय चड ना, म्हाका दिसता आयतार म्हणून आसतलो. चल या. आमकां जाय बांगडो. हय पुरो बरें आहा. घेवया न्हू. सो गायज आमकां इतले सोदून हांगासर मोठे बांगडे गावले आनी आयज संडे न्हू त्या खातीर चडशे नुस्तेकारां ना हांगासर. हे पळय 200 रुपया वांटो खंय बांगडो. सो गायज आमी हे पळय बांगडे बिंगडे घेतलेले आसा आनी आतां आमी वयतात घरा. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमी करता आउटडोर कुकिंग. आणि आयज तुम्ही पयला आसतली न्हू आमची मिनी गॅस सिलिंडर आमचो खाजे न्हू. कितें आयज काल कितें अवेलेबल आसा न्हू सांगू शकना. आयज काल कितें मेळत तें नेम ना. सो आमी घेवन येयलेली आसा आतां आउटडोर. आतां आमी बरे बांगडे फ्राय करपाचे आसा. बांगडा फ्राय बरे स्टफ करून भितान. आनी पळोवया न्हू फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो केन्ना करूंक ना. मागीर आमी खंयसर दोंगरार बिंगरार करपाचे फूल पावर सारखे आउटडोर. आतां हाक घेता खोलो. आतां खोलो घेवन कितें करपाचें आहा बाबा कांय खबर ना. आवय तेतून ते कातारतले. व्हडलो दादा गो मगो तूं. शे अरे बाबा म्हज्या टिरक मुगो उकल्लय तुवें. तकली जाय तुजे कडेन कितें आहा तर? तकले जागेर कितें आहा तर सिलिंडर? माझ्या कडेन तकली ना. माझ्या कडेन काळंगाची शीर आहा तकलेक. तू जाणा न्हू हा. आतां हा खोलो घेतले. खोल्याचेर कितें करतले म्हाका खबर ना. फूल पावर सारखे. आयज मात बरें आहा वेदर पळय चकचकीत सारखें. एका वाटेन बरी सुकणी बरें माड. आनी हांगासर आमी आमचो तो स्टोव धरतले पळय हाडला हांवें. बरो सेटअप करया सारको आनी मागीर कुकिंग स्टार्ट करया आमी. आमचो अनंताचो बाळू करता ओपन गॅस. हांगा फूल पावर सारखी. एक घे गो बरें आनी बस गो. ते वाड्यांचेरूच घाल आनी बस. वाड्यो कोणाक मिनी गैस इज हियर. गैस अरे ये तो लाली का खिलौना लग रहा है. खिलौना लग रहा है. बाप रे, अभी ये खिलौने का पावरफुल इस्तेमाल होईगा अभी. लेट्स सी. सो गाइज आम्ही जी चूल हाडल्या खबर आसा ही पोर्टेबल. ही जाय थंयसर कोण बायकर कम्युनिटी आहा पळय रायडिंगेक बीन वयता लदाख बिदाख जाल्यार तांकां हें बरें व्हरपाक. पळयात आतां स्टे ट्यून. कितें मेळटा न्हू. अरे ये गैस का स्टैंड. वाह वाह ये हो गया उसका सिलेंडर. समझ में आई? तो बच्चों को खिलौना जैसे लग रहा है मेरे को. झाले. गॅस इज डन. आता तुमचे कितें आहा घालपाचें ते घाला आणि करा फ्राय फुल पावर. बरीच व्हडली मरे ही न्हू. आता हांव सगळें काम म्हाजें कॅमेराचेर. आतां तुमचें कितें करपाचें तें तुमी पळया. गाइज हे जे आहा खबर आसा तो सिलिंडर तुका कंटिन्यूस 3-4 वरां उरता ऑन करीत जाल्यार. कंटिन्यूस 4 वरां. सो तो भायर तर कोण बायक घेवन वयता आनी कुकिंग करूंक सोदता जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हे. आनी तुका जाय तसो पोर्ट कर भितर बॅगान घाल आनी परत आहलो तो पॅक जालो.
जाय तो हो सिलिंडर कार्ड परत असलो तो हो दोर बेस्ट न्हू. आनी हे पळय हांगासर आमचें काम चालू आहा आतां फूल पावर सारकें. हो वा हे पळय साफ सफाई चालू आहा. देसी लड़की ने विदेशी कैची ली है. इसको कोई छुरी लाके दे दो. फुल पॉवर पळय आमी पळय केम्याच्या खोल्यार करता सगळें फुल पॉवर. भायर आउटडोर बाबा आउटडोर फील अलग आहा पळय शेता कडेन मेन सारकें फुल पॉवर. आनी एक मात सॉफ्ट ड्रिंकाची बॉटल हाडपाक मात विसरलो हांव. सॉफ्ट ड्रिंकाची एक बॉटल हाडलेली न्हू जाल्यार एक मजाच अलग आसतली आसली. बरें कटींग केल्या पळय भितनसून फुल पॉवर सारकें. आतां हांगासर बरें भरतलें नुस्तें आनी मागीर फ्राय. तूं आतां येते घेवन खंय वयता? हांव आतां हे धुवपाक वयता नुस्तें सकयल. चल वच चल आयना सकयल तूं वच आं. का चक मुगो केलंय आणि ह्या ताईन धुवून बी हाडले. आता हेका करून जाय स्टफिंग. फुल पॉवर स्टफिंग हय जाल्यार बरें आहा टेन्शन ना मुआ. तूं आतां व्हडलो मास्टर शेफ. हय कळ्ळें कळ्ळें. हे सायडीचो उडोवंक जाय. हय पळय भरता फुल पॉवर. जाल्यार आमची मिनी गॅस फेल न्हू. फक्त आवाजूच येता आनी कांयच जायत ना तेजे पळयता जाल्यार. हात घालून पळय मागीर असो फ्लेमीन. आग घालून पळयतले आग आपणाचे दोन्ही दात घालतले फुडले भाजून काडटले न्हू हो. इतले बी पचकोव नाका रे अवी. आता हेतून ताका बांधतले. हय फुल पावर मग सारखे. पहले के जमाने में लोग को ऐसे बंद करके ये करते थे, बांध के दूध के खाते थे वो लोग. बरोबर भल्ला ऐसे ही हम लोग मछली का हाल करते हैं. हय. सो गाईज सॉफ्ट ड्रिंक ना न्हू हाचो सॉफ्ट ड्रिंक हाडपाक. पळय हांवें हाडला टेस्ट ऑफ थंडर कोको कोला फुल पावर सारखे. कोको कोला आनी हे साकर भात आमी न्हू आमी ते बाकीचे कांय पियाना न्हू न्हू वा साकर भात पळय आतां काय कितें ते. हे सगळे मॅरिनेट करून आता रेडी जाल्लेले आसा पळय फुल पावर. सो गायज आमी पळय सेटअप चेंज केल्लो आसा. हांगासर गॅस दवरल्या आमी आमची आनी हांगासर बसपाक केला पळय बरें खोल्याचेर. आनी हांगाल्यान जो व्यू आसा पळय फुल पावर. कटिंग चालू आहा पळय कटिंग चालू. आता हेतून रॅप जातले गो हा आनी रॅप जाले का मागीर फ्राय जातले. फ्राय मागीर फुल पावर चालू आहा काम. काय बरो रॅप केला पळय बांगडो. आता तेका बरे बिश्टीने तेतून आता बरे बांधता तेका पळय न्हू हा. पुरो तो दुखता ना पूण खूप वळता रे आयज. काय काय अशें पावस कहो दिसता. आता हे रॅप जाता कितें जावनाका. हे रॅप करता मग ऑटोमॅटिक थोडीच जाता. मातसो बकवास बंद कर. बाकवास म्हणजे बकवास बंद कर ना रे. बाकवास बांधकार म्हणजे बकवास बंद कर. काय काय अशें बकवास करूंक मेळटा 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 बकवास करपाक मेळटा. चुप बस. हो हो ये देखो माशाअल्लाह केन्ना खाता काय जाला. आता हे कुकिंग बीन जालें काय ना मागीर हांव वयतलो अंजुना जुडाच्या फॅमिलीक मेळपाक. सो लेट्स सी होपिंग फॉर द बेस्ट. गायज आफ्टर हे जालें न्हू हांव वयतलो जुडागेर तेच्या मामीक मेळपाक. लेट्स सी म्हाका खबर ना ती कशी ग्रीट करतली म्हाका ती बेजार जातली काय ना ती पण लेट्स सी जाता ते जावचो फुडले फुडें. सो गायज आता आमी वयता आमचो सिलिंडर कितें आहा ते आमचे गॅस चुला वॉट एवर इट कॉल्ड आमी चालू करूंक वयता आनी लेट्स गेट स्टार्टेड. तेल बील कितें काय नाका. तेल नाका नाका. वा मज्जानी लायफ. चल चालू करूया. पुरो वयतली स्पीड ए टाकले मरे मागीर पळय तो व्हडलो तो खोलो ना जाल्यार असो दवरपाचो. yippee हमारी गैस चालू हो गई है.
हे मात फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स करता गायज हांव ऑल बिकॉज ऑफ यू पळय गायज तुमकां दाखोवपाक पळय हे भायर जे माझे बायकर्स रायडर्स आणि कोण फॅमिली भायर पिकनीक करूंक सोदता न्हू हेंकां पळय हे बेस्ट हे पळय बसत बस कमान ओके सो गाईज फ्राय जावपाचें काम चालू आसा हे पळय आनी आमी मेंबर्स ओनली 3 हा 1 2 जाले आमचे मेंबर्स चड ना आमचे आमी चड कोणाक इनवॉल्व करिना हे पळय 1 2 आनी मी माय सेल्फ थर्ड पर्सन हांव हांगाल्याकून चड एक्सायटेड आहा न्हू जुडागेर वयपाक तेज्या मामीक मेळपाक देवा तूं पाव जालें तें जालें तापयल्यार पासून म्हाका फरक पडना आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट फक्त मात व्लॉग करूंक मेळचो ना थंय दॅट इज द मेन थिंग भैया कैमरामैन जल्दी फोकस करो कैमरामैन जल्दी फोकस करो चुड़ैल आ गई हाँ वाह ये सब फॉग चल रहा है, गाड़ी हो रही है। पहाड़ी हो रही है। पुष्पा कैसी है तू? इसके लिए गैस के लिए भी एक नाटक है। भाई पोर्ट्रेट हाँ में नहीं आने का है, नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट वीडियो करता हूँ, फर्स्ट टाइम। बरो येवपाक व्हिडिओ सारखे फुल HD ब्राउन जांग जाय पावरफुल चालू हा पळय आणि पळय ही फ्लेम पळय भितरल्यान दिसता इनविजिबल हा रातची कळटली आसली सारकी हा पळय मदी मदी दिसता पळय फ्लेम हा वेस हेका म्हणटा फील गैस बंद है और चालू कर रहे हैं। पळयताल्या गॅसीचे गॅस हे बेश्टी गॅस भायर सरता न्हू पेटोकूच ना मोये मोये हीट मारता मरे मारता जाल्यार सकयल हे पासून तापलो तो पळय दिसता पळय गाईज हे आम्ही पहिल्या फावटी करता आउटडोर कुकिंग आणि इट इज अमेझिंग मॅन आणि असले सिलिंडर बीन आम्ही खंय पळयला केन्ना हांवें फक्त युट्यूबार पळयलेले बरें दिसता पळोवनूय कितें अलग करूंक मेळटा अलग वा 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 जो व्यू येता खबर आहा फाटल्यान बालोर सारको फुल पावर सारखे केन्ना जाता काय जाला चालू येदो हो सिलिंडर आनी कितलो पावरफुल आहा पळय आमी कितें जुगाड केला खबर आसा हे पळय हांगाल्यान वारें मारता म्हणून आमी ते खोलो घेवन बसला आनी गायज हांवें कितें केला पळय फाटल्यान चादर घातल्या वारें अशें मारता म्हणून टॅरसीर आहा न्हू आमी आनी हांगासर पळय कितें केला तें हांवें हांगासर ते खोलो हे केला सारको आणि फ्लेम पळय सारकी अलग दिसता पळय पळोवपाक बारीक नोट करीत जाल्यार रात असलेली न्हू तुमकां सारकी फ्लेम दिसतली आसली न्हू गो होय फुल पावर सारको बांगडो गॅस कमी करू काय सारकी हा सारकी हा फ्लेम सारकी हा होय ढॅंचॅक ढॅंचॅक आणि मातसो जांग जाय जालो मागीर आणि मातसो जांग जाय मागीर फुल पावर आमचे कुकिंग रेडी मागीर घे म्हणून आपण हेज्या ह्या खाल्याचेर सर्व करपाचे सारखे फुल पावर वा 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 पळयात हेजेर पळय कितली सुकणी आहा ती पळय आतां पळय पळयला आनी कसलो वेदर आहा कसलो पळय हें आहा पळय काय बरें आनी हे पळय कुकिंग फुल पावर सारकी वा 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 बेटा वा पळय कितें कितें जुगाड करचो पडटा पळय हांगासर वारें मारता म्हणून हांव गॅस बंद करता ओके बंद केलो गॅस
काढू हेजे येस. जे बात. अपाय सो गाईज फुल पॉवर आहे पय भाजून रेडी झालेलो असा पय फुल पॉवर सारखो पय आणि व्ह्यू पय कसलो कास्ता आता चिलिंग व्ह्यू सारखो तो भाजून रेडी झालेलो असा. आता बरो अनरॅप करता आणि खाता. वास कसो येता स्मेल शी वाग्या पाणी घे. बरो खुशबू आ रही है. चल अनरॅप कर. वा 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 रूच येली. हा बाई वाव कास्ता हा पै सारखो. बरो आला. कास्ताच झाला पय. टेस्टी यम्मी नो यम्मी. पय. बरो आला नो. कितें टेस्ट आला ना. बेस्ट लागता. आय विश रोमॅन्सिया आणि एलिस्टर हांगा आसलो आनी फ्रेडेला खूप मजा येतली हल्ली. आता ती थोड्या दिसांनी येवपाची आसा. केन्ना ते तुमकां सांगिना. थोड्या दिसांनी येवपाची आसा. फेब्रुवारीन येवपाची आसा. फेब्रुवारीन येयली फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यानी येवपाची आसा फुडल्या वर्सा. मागीर आमी बरी व्हिडिओ करतली फूल पावर सारकी न्हू. हा टेस्टी जाला. मज्जा येयली न्हू. यम्मी. भायर तुका आवडली. तुका आवडले. भायर भाजला म्हणून आनीकूच बरो लागता. शुअर मू. हा हय पय. बेस्ट लागता. पण ह्या खोल्यावयली आयडिया बेस्ट आसली. हा हय बरो लागता न्हू. चड बरो लागता. पय ही फीलूच अलग. येले मनीषा. यही है चूल्हे की गैस की बर्बादी. यही है. बेगीन लाय. चालते. येस तू बस थंय पाण्याचेर बस सुशागात. ये आयो रे तेल आयो रे फुल पॉवर. आता आम्ही रवा फ्राय करता. आमकां हेच्या क्लासीतल्या एका चेडवान कोणी म्हटलें न्हू थंय येताली तेन्ना हेजे क्लासमेट कोण तरी मनीषाचे क्लासमेट म्हणून आपण ते तरी म्हटलें मग आमकां तेणी व्लॉगान पळयल्ले कितें तरी नाव सांगलें तेणी. स्नेहा काय सायली कितें तरी. वा चालू हा फुल पॉवर कुकिंग. सो गाईज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल आमच्या चॅनलाक बाबा लाईक करा शेअर सबस्क्राईब कमेंट करा. सांगात आमचे व्हिडिओज कसे असता पळय ते. आणि चल या आता व्हिडिओन फुडें सरया आणि दाखयता तुमकां आयज कुकिंग कशी केल्या कितें केला पळय ते आमी. आणि लास्टाक सगळ्यान लास्टाक तुमकां सांगता सिलिंडर आणि वाण्यो सॉरी सिलिंडर आणि कितें म्हणटा ते गॅसीची एक रेट कितली खंयसून घेतले ते तुमकां हांव मागीर सांगता कितें पळय ते. घामेला न्हू हांव गरमी जाता म्हाका खूब सारकी. आणि सबस्क्राईब बटनाचे चप्पल मारात आणि सबस्क्राईब करात. येस थँक्यू सो मच. आणि एक 1.5 शाणो आहा कोण कमेंट मन मारता चोडणकर म्हणून. त्या भाऊक सांगता पळय आमी आतां हांगासर नुस्त्याचो उजो करता पळय हो पयशाचो उजो करता पळय आमी. पूण दुसऱ्याचो न्हू हा घामा कश्टाचो न्हू गो. घामा कश्टाचो तुज्या घरातले फ्रिजीतले नुस्तें न्हू तें. घे तें. So guys, finally rava fry in process.
सो फायनली रवा फ्राय कंप्लीट जावपाक पावला पळयात. आणि आमचो सिलिंडर, आमची गॅस एक नंबर सारखी पळय. आणि न्हू हिल स्टेशनार बीन वयता न्हू, हिल स्टेशन बऱ्या अशा प्लेसी, आणि थंयसर ती गॅस लावन तर कुकिंग करीत न्हू वय ते आनी एक एक्सपिरियन्सूच अलग आसतलो सारको. इतली मजा येवपाची आसा जाणा, तुमकां सांगू शकना पळय. आनी आयज इतले वत पडला पळय, कितलो घाम येयला म्हाका. शी बाबा माझ्या. हांवें म्हाजी बाबा प्लेट रेडी दवरली. प्लेट न्हू फूल पॉवर सारकी, अशें अलग सारको, अलग सीन सारको. माझ्याही झालं हे पळय हेजे रेडी जाला फूल पॉवर सारके. ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. या यस. yippee! ये देखो बांगडा बांगडा बांगडा. आग माझ्या हेजेर घाल गो. भैया उंगली जलेगी अब. गरम हा. खूप गरम है. उई. कैसे भी मैंने पकड़ के रखा था. हे पळय बरे गरम हा. आवय झो. हा हे पळय बांगडो फ्राय जालो, फ्राय. हे फील अलग. आग कशें दिसता तुका? बरें दिसता. अबे बांगडो, दोन्ही बांगडे पळय, बांगडे बांगडे, 3 of us बांगडे बांगडे. आणि नो अल्कोहोल. हा मसाला हे पळय काय बरें आहे पळय, चटणी मसाला. चटणी मसाला. हे पळय आणि नो अल्कोहोल. आमी वी डोंट यूज अल्कोहोल. पळय आतां हांगा सराउंडींग देर इज नो अल्कोहोल. आणि हे पळय, हे पळय कोको कोला अल्कोहोल आमचो पळय. सो आतां हांव फर्स्ट पयलीं खाता, मागीर मागीर बोल बच्चन मागीर करया. हे पळयात वाव, तेणी ती कसली केल्या देव हाणा. चटणी कशी भितर स्टफिंग करपाक बरें लागता. हे पळय हा बाबा आहले 10 पासून उडोवपी. सो गायज आतां आमचे चल्ला फूल पावर कॉफी करपाचें प्लॅनिंग न्हू का. म्हाका कॉफी जाय आसली आनी हे पळय फूल दूध सारकें, अमूल दूध पिता हे इंडिया. आता पियोया कॉफी आणि मागीर चलया जुडाच्या फॅमिलीक मेळपाक. ब्लॉग मात करूंक मेळचो ना म्हाका थंयसर, बरें जायना न्हू ते सगळे गांवार घालपाक. सो डायरेक्ट वचया थंय. कॉफी पळय, कॉफी करप चालू हा. सो गायज आता आमी करता कॉफी पळय फूल पावर सारकी. आणि दूध कॉफी सगळी घातलेली आसा न्हू का. आणि मेन म्हणटा तो आग आमचो नुस्तें भाजपाक सिलिंडर यूज जालो गो चड आमचो. कांयच जावना आसा तसो हा सिलिंडर. चड यूज जावना न्हू. ना बरा ना के बराबर. हय. सो बरें हा, टेन्शन ना. 3 वरां कितें चलता खंय तो सिलिंडर. पळोवया लास्टाक सांगया मागीर कितें तें कशें कितें पळय तें. हय. सो गायज पळय तुमकां फ्लेम दाखोवपा खातीर रात पेरेन रावलो. हे पळय वयस. हे पळय हांगा स्लो करूंक मेळटा, हांगा हाय करूंक मेळटा. हे पळय पळयला. आनी हे पळय बंद. मागीर हो सिलिंडर काड, इजेक्ट कर आणि डिसमेंटल कर, जालें पॅक. आतां सिलिंडर आणि ही गॅस आतां हांव डिसमेंटल करता पळय. हा सो सिंपल, जादू. सो सिंपल. हे पळय बूम झाले. लेट्स गो होम. पार्टी इज ओवर टुनाइट. ये तो जादू हो गया. जादू. पाडवाचे टिफिन. ओके सो गायज आयचो आमचो आउटडोर कुकिंग नंबर 1 जाल्लो आसा. इतली मजा येयल्या खबर आसा. आणि जो एक्सपिरियन्स आसा खबर आसा भायर वचून कूक करपाक. आणि नेवी गॅस ती आमकां काय खबर नासलें, युट्यूबार व्हिडिओ पळयताले आमी. अमेझिंग सारकें. आणि येस तुमकां सांगता जो आमी स्टोव आणि सिलिंडर बारीक यूज केला खबर आसा कितले पडले तेका, कितले वगत चलता आणि कशें कितें खंयसून घेवप तुमकां सगळें सांगता.
सो गायज हांवें जो सिलिंडर हाडला खबर आसा तो सिलिंडर आसा पळय धाकटुलो तो त्या सिलिंडराची रेट आसा 110 रुपीज 110 रुपया तो सिलिंडर कॅन कसो आहा पळय तो लावप पळय तो आनी तो यूज करीत कंटिन्यूस हाय फ्लेमार स्लो न्हू हाय करीत न्हू 3 वरां कंटिन्यूस चलता आनी लो करीत न्हू 6 आवर्स चलता सारको 6 वरां म्हणजे आमी जो हो केल्लो पळय लो तो 6 वरां चलता म्हणजे तो आमकां कुकिंग करपाक कमीत ते कमी 15 दीस रेगुलर येतलो यूज करीत जाल्यार 15 दीस रेगुलर येतलो आनी जो गॅस आसा ती गॅस इट कॉस्ट मी अरावंड 400 रुपीज सो म्हाका टोटल खर्चो जालो हाडपाक आमकां 5 सिलिंडर काय 4 सिलिंडर फ्री मेळलेले आसा सो टोटल फूल किट आमकां पडलेलो आसा 900 रुपीज आनी हे घेवपाक तुमकां ऑनलायन वयचो पडटलो गुगल बाबाचेर वचा टायप करा मिनी गॅस पोर्टेबल गॅस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आनी थंयसरल्यान तुमी थंयसर घेवं शकता तुमकां जाय जाल्यार गॅसूच घेवंक जाय ती घेवं शकता तुमकां जाय जाल्यार तो कॅनिस्टर जाय जाल्यार कॅनिस्टरूय घेवं शकता इट इज अप टू यू तुमकां कशें कितें जाय पळय तें आनी कशें तुमकां परवडटा पळय तें ओके सो हांवें फूल किट मारलेलो आसा तेजे उपरांत तेजेर दवरपाचे नॉन स्टीक तवा हे सगळें मेळटा हांवें तें घेवंक ना तो फूल किट घेतलो जाल्यार 2500 पडटा कितें फायदो तो आदें व्हडलो किट घेवन आमी केन्नाय कुकिंगेक गेले तेन्ना नाल्यार कितें फायदो न्हू सो आतां आमी चिंतला कितें जाणा आउटडोर खंय वयतली खबर आसा सपोज आमी बोटीन गेली थंयसर आमी आयलँडार रावली जाल्यार थंय तो सिलिंडर घेवन वयतली थंयच कूक करतली थंयच बरें खातली पियातली एन्जॉय करून येतली सो असो आमचो एक प्लॅनिंग आसा म्हणून हांवें तो घेतलेलो सो आतां लेट्स सी आमची फॅमिली आसा वैशाली दिदी आतां ते केन्ना आमकां आपयता पळोवया मागीर वचया हालीं न्हू खूब बिजी उरलो हांव खूब जाणांचे म्हाका मॅसेजी कॉल येता तूं रिप्लाय करिना तूं फोन उखलिना कितें आसता जाणा गायज हालीं हांव न्हू गाडये फाटल्यान पडलेलो आसा तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान गाडी ना पळय म्हाजी गाडी ना सो गाडी पेंटिंगेक गेल्लेली आसा आनी इंजीन हांव रेडी करता न्हू सो इंजिनान म्हाका ऑयलीन हेतून तेतून हात घालचो पडटा ग्रेसीन बीन सो थोडें काम हांव करता थोडो बाकीचें पेंटराचें काम करतलो बाकीचें काम सगळें हांव करता सो बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका मातसो टायम लागता हालीं प्लीज म्हाका अंडरस्टँड करा आनी येस जुडागेर वयतलो हांव आनी तुमकां सांगता मागीर कशें कितें पळय तें एक्चुली हांवें न्हू एक व्लॉग केल्लो सो जुडाच्या भयणीक कोणी दाखयला खंय तेजे बद्दल तुमकां हांव मागीर सांगता फाल्यांच्या व्लॉगान सांगता कितें तें सगळें आयजूच सांगिना आयज हो कुकिंग रिलेटेड व्हिडिओ आसा सो लेट्स टॉक अबाउट दॅट आनी या आयज मजा येयली सारकी खूब मजा येयली सारकी म्हाका एक अलग एक्सपिरियन्स आसलो भायर कितें कूक करपाचें एक हें अलग मेन म्हणटा तें तुमकां एक सांगता जो सिलिंडर गॅस यूज करता न्हू जाल्यार बाबा भुरग्यां कडेन दिवं नाका आनी भुरगीं आसा जाल्यार तुमी पेरंट्स फुड्यान रावा जावं भयण भाव रावा आनी मागीर तो ऑपरेट करा ल्हान भुरग्यां कडेन ऑपरेट करूंक दिवं नाका गॅस न्हू ते गॅस आनी फायर न्हू ते उजो सो बाबा कॅन डू एनीथींग कसलो डॅमेज कॉज जावं शकता सो मातशें तुमी रिस्ट्रिक्टेड रावा आनी मीन वायल न्हू कालचो व्लॉग तुमी पयला आसतलो न्हू आमचो आमी कितें म्हणटा ते स्काय लॅम्प सोडलेले 50 रुपीज ईच 3 काय 4 हाडलेले 200 रुपयाचे ओके 200 नॉट 2000 2 lakhs और 2 crore तेजेर एक कॉमेंट येता म्हाका 1.5 शाण्याचो आयज तुमी लायलो उजो सारकें तुजें आमी उजो लायलो तुज्या पयशांचो न्हू म्हाज्या स्वताच्या घामाच्या कश्टाच्या पयशांचो कळ्ळें न्हू हांवें जो उजो लायला खबर आसा तो म्हाज्या घामा कश्टाच्या पयशांचो आनी तो बीन कितें घे म्हणून थंय 4-5 हजाराचो फोग फोडूंक ना हांवें कितें केलां न्हू एक लिमिटान केलां कळ्ळें न्हू तुमकां आनी मेन म्हणटा तें न्हू जो फोग लोक फोडटात आनी हांवें जे फोडला जावं सोडला न्हू तेतून खूब जमीन आसमान का फरक आहे आनी मेन म्हणटा तें आयज हांवें नुस्तें फ्राय केलां गॅस चुलो सगळो जळयला उजो पेटयला तुज्या फ्रिजींतलें काय नुस्तें व्हरोन हांवें पेटोवंक ना जावं तुज्या घरांतलें कोणाचें कितें खावंक ना ना हांव तुज्या रिणान आसा ना तुज्या घरा कडेन येवन तुजे कडल्यान कितें पयशे घेतल्या जावं तुज्या रिणान ना कळ्ळें न्हू असलें न्हू कमेंट मारपी खूब आसा
आनी हो जो भुरगो आसा खबर आहा डेली व्हिडिओचेर कमेंट मारपी, बरे कमेंट हा, फालतूर न्हू, हांव म्हणिना, बरे कमेंट मारपी. आयज तो कमेंट मारता, एक अलग कमेंट मारता. कितें म्हणपाचें तेका आतां? कितें आसता जाणा, तुमकां एक खरें गजाल सांगता, ऑलवेज रिमेंबर, 10 दीस तुमच्या वांगडा एक मनीस चलता न्हू, वाव 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 करून शीट म्हणटलो तो 11व्या दिसा एक दीस केन्ना तरी उबो रावतलो, शीट म्हणटलो. एक तुमकां सिंपल लॉजीक सांगता, हांव एक युट्यूबर, बाकीचे खूब जाण आसा, एवरीबडी न्हू वचोन पर्सनली कॉमेंट रिप्लाय करिनात, कोणूच करिना. चॅक करा तुमी करता जाल्यार, हांव खूद पर्सनली टायम घेता आनी करता. दुसरी गजाल, तुका तर रिप्लाय तुमकां दिलो न्हू जाल्यार तेजेर क्वेश्चन आसता, हायचेर मागीर हाय हाव यू, मागीर अमकें गेल्ले कित्याक, खंयसून गेले. इट्स माय ड्युटी नो, म्हाज्या फॅमिलीक, युट्यूब फॅमिलीक रिप्लाय दिवपाक. तेतूंतलो एक 1.5 शाणो आसता, त्या 1.5 शाण्यान न्हू 10 दीस तर बरे कॉमेंट मारल्या म्हणटा तुका, आनी तेका एकूय रिप्लाय मारिना. 11वो तो कॉमेंट असो मारता जाणा की तो सारको मनांतल्यानूच वयता मनीस, कळ्ळें तुका. हो जो मनीस आसा कॉमेंट मारला पळय, ही ऑलवेज म्हणजे म्हाजे सदींच व्हिडिओज पळयता, हांव वायट म्हणिना. थँक्यू सो मच व्हिडिओ पळोवपाक. 11चे 11 व्हिडिओचेर बरे कॉमेंट, 12व्या व्हिडिओचेर असले कितें घाणेड्डे, हे कितें तुवें कॉमेंट मारला, उजो पेटयलो, तुज्या पयशांनी पटयलो, तुज्या घरांतले बाबा कितें पयशे फारयले, काय तुजे रिणान आसा, तुजे EMI भरता हांव, काय तुजे घरांतले नुस्तें जळयले, जावं तुजे ते घरांतलो स्कायलॅम्प जळयलो, कितें गेलें. बरें दिसना, कळ्ळें न्हू, बरें दिसना असलें करपाक, म्हाका आवडना असलें. मेन म्हणटा तें असल्यांक न्हू ब्लॉक करून बीन अर्थ ना, असल्यांक ब्लॉक करून अर्थ ना. असल्याक मुद्दम दाखोवंक जाय हो सेलिब्रिटी म्हणून, तुमकां हेंकां मुद्दम हायलायट करपाचें हांगा सेलिब्रिटी म्हणून, कळ्ळें न्हू. तूं तरी भावा ही व्हिडिओ पळयताय न्हू कितें म्हाजी, जाल्यार तूं आनीक 100 कॉमेंट मार थंयसर, आय वील बी द हॅपियस्ट पर्सन. आयज मारला पळय तेज्याकून वर्स्ट मार, जाता तितलो मार, हांव वयल्यान हॅपी. तुमकां तितलो जाता तितलो वल्गर कॉमेंट मारिना. एक दीस घुंवन न्हू, अशें घुंवन न्हू, आयज न्हू फाल्यां न्हू, 1 वर्सान 10 वर्सान 20 वर्सान अशें घुंवन न्हू तुजेरूच येतले रोमांटे, तुजेरूच येतले. डायरेक्ट तुमकां सांगता, तुजेरूच येतले रोमांट. त्या दिसा तुका आमचो उडास येवचो ना, जग मार, आमकां कांय फरक पडना. तूं तुज्या जिवाक व्हडलो, हांव म्हाज्या जिवाक व्हडलो. हांव कितें करता, म्हाज्या फॅमिली खातीर करता. म्हाजी फॅमिली कोण, मम्मी डॅडी भयण भाव न्हू, हे जे लोक पळयतात खबर आसा. आनी हांव तेंच्या घरान वचोन म्हाज्या पदरांतले हांव म्हाज्या फ्रेंडां कडल्यान हें करून तें करून हेल्प करून दुसऱ्याक हेल्प करता. दीस इज वॉट आय एम. आनी गायज आयज आमचो तर व्हिडिओ तुमकां आवडला न्हू जाल्यार व्हिडिओक लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते फालतूर कॉमेंट न्हू, बरे कॉमेंट मारा. आनी मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टील देन टाटा गुड बाय. सबस्क्रायब करा मरे, 5000 सबस्क्रायब करपाक तुमकां इतलो टायम लागता, करा मरे भावानो. चला, गुड नायट.